प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 9 विसवोर वोड 14 ते 17 पर्यंत। Mathew chapter 9 verses 14 to 17। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। जुवांचे शीस जेजू सोडशी आयले आनी ताणी विचारले, आमी आनी फारिझेव उपास करता, पूण तुजे शीस उपास करिनात ते कशे? आनी जेजू सांगले, आपणा बरोबर न्हवरो आसोसोर न्हवऱ्याचे पावणे दुकांत आसूंक जाता जाय, पूण न्हवऱ्याक तांचो सोशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले। पोरण्या वस्त्राक कोणूच आवडोंक नासलेल्या नव्या लुगटाचो कोपो मारिना, कित्याक तो वस्त्रा थावन ओडोन भायर सरता आनी फाळो ओदीक व्हडलो जाता। न्हय म्हूण नवो सोरो पोरण्या चामड्या पोतयांनी भरिना, भरलो जाल्यार चामड्या पोतयो फुट्टात, सोरो व्हांवून वेता आनी चामड्या पोतयांचो इबाड जाता। ना, नवो सोरो नव्या चामड्या पोतयांनी भरतात आनी दोनी सांबाळून उरतात। प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जेजू आमकां दोन वोपारी घालता आमकां शिकोवन दिवपाक। जी पोन्नी कोरार जी आसली तेन्ना ती ताणें काडून उडयल्या आनी नवो कोरार जो ताणें सुरवात केला। आनी भाव भयणीनो, आयज ही शिकोवन कशे भाशेन जेजू आमकां दिता। जुवांचे शीस, जुवां बातिस्ताचे शीस जे त्या वेळार उपास करताले। जुवां बातिस्ताचे शीस कित्याक उपास करताले? कित्याक ते पोन्न्या कोराराचो लोक आसलो। जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो तेन्ना लोक पोन्न्या कोरारा प्रमाणे चलतालो आनी जुवांचे शीस पोन्न्या कोरारा प्रमाणे आपलें जिवीत सारताले। आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार जेजू येता आनी आपली शिकोवन दिता, सर्गीच्या राजाची शिकोवन दिता। आनी जेन्ना जेजू आपल्या शिसांक शिकोवन दिता, तो उपासा विशीं जेवण खायनाकात, उपास करात, ह्यो सगल्यो वस्तू ज्यो पोन्न्या कोरारान सांगलेल्यो त्यो वस्तू तो करिना आनी आपले शिसूय करिना। व्हडली खबर म्हणल्यार आंद्रे, जो एक पाटी जुवां बातिस्ताचो शीस आसलो, तो आतां जेजूचो शीस जाता आनी तोय उपास करिना। म्हणटच जेन्ना जेजू शिकयता, जेन्ना जेजू आपलें जिवीत सारता ह्या संवसाराचेर, जुवां बातिस्ताचे शीस येतात जेजू कडेन, म्हणटात, तूं आनी तुजे शीस उपास करिना, हें कितें? आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार जेजू आतां ह्या पोन्न्या कोराराची शिकोवन कशे भाशेन आमी ते लोक थंयसर आपलें जिवीत सारतालो पोन्न्या कोरारा प्रमाणे, आनी तो कितें शिकोवंक येयल्लो नव्या कोराराची शिकोवन, ती सोजमणी दिवपाक तो आयज दोन वोपारी घालता। तो म्हणटा, जेन्ना एक पोन्नो कपडो फुटला, कोण नवो कपडो घालिना ताका आनी ताका सारको करिना, कित्याक नवो कपडो घालीत जाल्यार तो पोन्नो कपडो पोन्नो बुराक जाला, तो व्हड जाता। तेच भाशेन नवो सोरो पोन्न्या चामड्यांनी घालिना, कित्याक नवो सोरो पोन्न्या चामड्यान घालीत जाल्यार तो पोन्नी चामडी जी आतां मातशी व्हड जाल्या, इंग्लिशीन नाका म्हणटात एक्सपांड जाल्या, कितें जाता? नवो सोरो घालीत जाल्यार पोत्तून आनी व्हड जातली, एक्सपांड जातली आनी सगळो सोरो व्हांवून वेतलो आनी कसलोच फायदो जावचो ना। तेच भाशेन आयज जेजू आमकां ह्या आयच्या शिकवणी वरवीं कितें सांगूंक सोदता, तो आमकां ह्या पोन्न्या कोरारान कशे भाशेन लोक चलतालो आनी नव्या कोरारान जे ताणें घडोवन हाडला कशे भाशेन आमी जिवंक जाय। भाव भयणीनो, पोन्न्या कोरारान लोक कायदो करतालो, ज्या भाशेन आजून पासून थोड्या जाग्यार इग्रोज मातेनी आनी थोड्या जाग्यार आजून पासून कायदोच चलता। अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय, आयतारा दीस करूंक जाय, सोमारा दीस करूंक जाय, हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, हें सगळें जें घडोवन हाडलां हें जावन आसा पोन्नो कोरार। भाव भयणीनो, पोन्न्या कोरारा प्रमाणे लोकांक उपास करचो पडटालो, तांकां जानवरांक मारून, म्हणजे बोकड्यांक मारून, म्हणजे गायक मारून, ताच्या उपरांत सुकण्यांक मारून, ताचें रगत व्हारून
तें बलिदान करचें पडटालें आनी भाव भयणीनो तें रगत देवाक भेटोवचें पडटालें आपल्या पातकांक लागून. पूण आयज आमी जाणो असल्यो वस्तू आमी करिना. आमी जेन्ना देवाक कितें भेटयता आमी कोणाचें जानवराचें रगत ताका भेटना. कित्याक जेजू ह्या संवसारान देवाचो मेंढरो जावन ताणें आपलें रगत वारयलें आनी आमची सगळीं पातकां घेतलीं. आतां आनी बलिदान करपाची गरज ना. आमकां जाय फकत बावार्थ जेजूचेर दवरपाक. तर भाव भयणीनो जें घडटालें पोरण्या करारार तें ह्या करारार घडना. दुसरें म्हणल्यार पोरण्या करारार लोक उपास कोत्तालो. उपास कित्याक कोत्तालो? कित्याक पोरण्या करारार अशें बरयल्लें मोइजेच्या कायद्या प्रमाणे तांकां उपास करचोच पडटालो. आनी भाव भयणीनो तो लोक कायद्या प्रमाणे आपलें काम करतालो, उपास करतालो. पूण नव्या करारान आमी उपास कित्याक करता? अजून पासून पोरनो करार चलता. खूब लोक म्हणटा ह्या दिसा उपास कर, त्या दिसा उपास कर, ह्या दिसा उपास कर, ह्या दिसांनी मांस खायनाका. हें सगळें जावन आसा पोरनो करार. नव्या करारान आमी उपास कित्याक करता भाव भयणीनो? आमी उपास करता देव आमकां बेसांव दिवपाक न्हय. देवान आमकां बेसांव बोल्ल्या जेजू वरवीं. आमी उपास करता आमच्या मनाची नोडसणणी करपाक, आमच्या मनाची ट्रेनिंग करपाक. भाव भयणीनो जेन्ना आमी उपास करता तेन्ना कितें घडटा? आमच्या पोटान आमकां दूख जाता. आमचें पोट पडून कावण्या भाशेन रोडटा आनी म्हणटा जेवण दी, जेवण दी, जेवण दी. पूण जेन्ना हांव म्हजें मन म्हज्या पोटाक सांगता तुका जेवण मेळचें ना, तुका जाय जाल्यार हांव जेन्ना दिता तेन्ना तुका जेवण मेळटलें. वय आमचें पोट दुखतलें, आमची कूड आमकां त्रास जातली कित्याक आमी जेवण घेवंक ना म्हणून. पूण जेन्ना आमी आमच्या मनाचें ट्रेनिंग करता, आमी मनाक सांगता तुका जेन्ना दिवंक जाय तेन्ना हांव दितलों, तूं म्हाका सांगिनाका केन्ना करपाचें तें. त्या वरवीं जेन्ना आमी उपास करता त्रास जाता पूण आमी आमच्या मनाची ट्रेनिंग करता. दॅट इज द रिन्यूइंग ऑफ द मायंड, ट्रेनिंग ऑफ द मायंड. आनी उपासा वरवीं आतां भाव भयणीनो आमच्यान आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर धरूंक जाता. आमकां दिसता आमी आयकता ताजेर न्हय, पूण आमकां आमी आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर धरूंक जाता. आमच्या मनाचें ट्रेनिंग करूंक जाता आनी त्या वरवीं आमचो भावार्थ आतां घट जावन आमचो संबंद आतां जेजूशी घट जाता, आमचो संबंद देवाशी घट जाता. आनी आतां आमी देवाचें उतर आयकोन तें उतर पाळूंक आतां आमकां ती 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 घटाय मेळटा. तर आयज भाव भयणीनो हें शिवर्तमान जें आमी आयज वाचता हें शिवर्तना आमकां उपास करपाक सांगिना. हें आमकां कित्याक उपास करूंक जाय, कित्याक ताची उतराची सोजमणी कित्याक आमी उपास करता ह्या नव्या करारान? फकत आमच्या मनाची नडसणणी करपाक, आमकां आमच्या मनाचें ट्रेनिंग करपाक. म्हणटच नव्या करारान भाव भयणीनो आमी कितें करता जाल्यार देव आमकां बेसांव दीत जाल्यार आमी चुकता. पोरण्या करार लोक कुदतालो देव तांकां बेसांव दिवपाक, पूण नव्या करारान आमी वस्तू करिना. आमकां देव बेसांव दितलो म्हणून पूण आमी कोत्ता कित्याक आमी देवाचो मोग अनुभवला आनी मोगान आमी कोत्ता. मोगान आमी उपास करता, मोगान आमी दुसऱ्यांक दान दिता, मोगान आमी देवाच्या उतरान आमी रिगून रावता, आमी मागणे करता. कित्याक आमी खरेपणी हो मोग पवित्र आत्म्या उदेशी अनुभवला जेजूचेर भावार्थ धरून. तर आयज भाव भयणीनो जें आमी कोत्ता कितें बरें कोत्ता आमी चिंतुया. आमी कोत्ता देव म्हाका बेसांव दितलो म्हणून पोरण्या करारा भाशेन हो हांव कोत्ता कित्याक हांवें देवाचो मोग अनुभवला. ज्या भाशेन नव्या कराराचो लोक जियेता तांणी आतां जेजूचेर भावार्थ धरून पवित्र आत्मो अनुभवला आनी आतां तो मोग तांकां मेळ्ळा म्हणून ती आतां मोग दितात. देव आतां तांचे सांगात आहा आनी देवाचो मोग आमचे भितर आसा म्हणून आमी मोगान चलता. आनी हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.